आज तुमकां सांगपाची आमची परिस्थिती ही आमची 100 झोटीचे हे आसले सगळ्यांक पयलीं ओपन जाताले आनी सगळ्यांक निमणे बंद जाताले। पूण आयज आमची परिस्थिती ही आहा सगळ्यांक निमाणे दुखोवपाचें आनी सगळ्यांक पयलीं वयर काडपाचें की आमच्या साणबाराक लागून। आनी दुसरी इतक्या हे साणबाराक लागून ते जाता ते जाता जी आमकां जी सबसिडी पळय आमची डिझलाची गावताली मेन म्हणटा ती गव्हर्मेंटान आमची जी गरीब काय जी म्हणटा ती आमच्या फिशरमॅनाची इतक्या कोटी सबसिडी काबार केली। आतां तूं सांगपाचें आतां 2 वर्सां ही पेंडींग आहा पयलींची आख्ख्या भायल्या तर देशाक तो दिवंक शकता केरला आनी आंध्राक तर आमचो मोदी सरकार सांगूंक शकता हो BJP आमी फिशरमॅन कितें करता आमकां गोंयकारांक कित्याक ना गोंयकार काय बोटकार करोडपती आहा तर म्हाका सांग हांव म्हणटा सरकारा कडेन मागता आमची सबसिडी कित्याक बंद केल्या पळय आमकां तुवें सांगपाचें आनी केरला हांगा थंय अशें हात वयर करून हो सरकार पळय उलयता ही सगळी फोटी हो सरकार जो चलयता बोटकाराच्या पयशांचेर कशें म्हाका तरी दिसता आतां तेजी आमची सबसिडी येताली ती खान ही परिस्थिती आमची पळय आतां ह्या बॉक्सांनी आतां आमकां घालून व्हरपाचें लोक कोण एक कशा पापलेटां गावता म्हणून येतालो आयज तर पळयतले जाल्यार कोणें सांगचें कोणाक पापलेटाचें नांवूच ना सगळे ट्रेडर फिशरमॅन सुद्दां मेल्ले आहा हितून कित्याक जेन्ना हे नसतो उपर जेन्ना दर्या सुकतलो ते जेन्ना LIDचे बंद करतलो तेका लागून तर गव्हर्मेंटाक आमी सगळें सांगून हांव गेलो मिनिस्टरा कडेन डायरेक्टरा कडेन गेलो तेन्ना ती कांयच उलयना केलें म्हणटा आमी ऑर्डर दिलें म्हणटा पूण केन्ना जातली आयज आमची जेटीची परिस्थिती पळय नुस्तें म्हणजे कायसूचें नुस्तें म्हणजे आज फेमस आसलें आयज कायसूचें नुस्तें म्हणजे झिरो जाला लोक आजून पासून मार्केटान वचून चेक कर भायल्या नुस्त्याक घेवन कायसूचें म्हणून सांगतले आदी आमच्या पोटाक मडगांव म्हणू नाका कालंगूट म्हणू नाका आमच्या शिरदोन सगळो लोक घेवन लायनीक रावतालो की हांगासलें नुस्तें व्हरपाक आतां तें आमचें दिसूच ना कित्याक ही आमची परिस्थिती आमच्या ह्या नस्ताक लागून आनी दुसरें म्हणजे हे नेट जे येयला न्हू टेम्पररी त्या कारणान चडूच आमी सोंपलेले आहा ते कोणूय फिशरमॅन म्हणटा वयता कोणूय हें करून आयज सगळ्यांक सबसिडी आनी आमकांच फिशरमॅनान गोंयांक सबसिडी कित्याक ना हें हांव गव्हर्मेंटा कडेन विचारता सांगचें गव्हर्मेंटान प्रत्यक्ष बाबा आमी हें खाल्ली म्हणून नासना आयज आमचे जेटीचे पयशे येयल्ले ते खंय गेले तें ना आतां जेटी बांदता आतां मोडून पळय काबार जाली जेटी आतां जेन्ना बंद आहा आतां जेटी बंद आहा आतां जाय काम करूं येता जेटीचें कसले कोणाचे त्रास ना ही पळय आमची खंय परिस्थिती पळय हांगा जेन्ना आमची सबसिडी आनी जेन्ना हें नसता जातलो तेन्नाच हांगा आनी बोटी वाडोवंक शकता आतां सोंपात गेल्या बोटी आतां आमचें हें आमकां मानाय घालतले जाल्यार पयशे ना आमकां स्वताहून मालकाक खातले जाल्यार पापलेट जाय करूंक ताकत ना असले परिस्थिती येयल्या Subscribe Prudent Social Media channel and press bell icon for latest notifications.